देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जो आवाजो 20:3 वोळ 1-8. फारिजेवांच्या पक्षांतलो जुदेवांचो एकलो मुखेली निकोदेम नांवाचो कोण एकलो मनीस आसलो. तो एकदां रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हटलें, गुरुजी, तूं देवा कडसून आयलोलो शास्त्री म्हूण आमी जाणो. कित्याक आपणा सोबीन देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो कुणां कोणूच करूंक शकना. जेजून ताका पोर्तिपाळ केलो, हांव तुका सोत सांगतां, वयर तावन जल्मल्ल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हटलें, म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो. ताच्यान आनीक एक फावट आपल्या आवयच्या कुसव्यान भितर सरूंक जायत आनी जल्मूंक जायत. जेजून पोर्तिपाळ केलो, हांव तुका सोत सांगतां, उदका आनी आत्म्यातावन जल्मल्ल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यान भितर सरूंक शकना. जें मासा रोगतातावन जल्मता तें मास रोगत आनी जें आत्म्यातावन जल्मता तो आत्मो. नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशींतल्यान मात्ता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नकलोय. जो कोण आत्म्यान तावन जल्मला ताचे सोबें तशेंच घडटा. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो वडुपकार. नियाळ जुवांव एका समुदायाची खबर आपल्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता. शिसांचो समुदाय जेजूच्या मरणा उपरांत जुदेवांच्या भिरांतीन दारां बंद करून आसले. ह्या समुदायाक पुनर्जीवन जाल्लो जेजू भेट कोत्ता आनी तांकां एक व्हडलें देणें दिता, शांती तुमकां. ह्या समुदायाक जेजू आपले हात आनी आपली कूस दाखयता. त्या दिसा सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले. दोन दुताच्या इतिहासांत आनी एक समुदाय दिसता. हो समुदाय व्हड आनी शिसांचे वावराक, गोवायकेक आनी शिकवणेक लागून घडून आयलो. हो समुदाय जेजूची पाटलांवदार. त्या समुदायाक 2 मुखेल भाग आसले. ते शिकवण घेताले म्हणजे जेजून आपणाक कितें शिकयलां आनी पवित्र आत्म्यान कितें थीर केलां तें शीस लोकांक शिकयताले. दुसरे सुवातेर उंड्याचे मोडणेंत वांटो घेताले. तांचें सोबें विस्मिता आनी खुणां जातालीं. व्हड विस्मिता तांच्या जिवितांतल्यान दिसून येताली. तीं एकवटान जेयतालीं, सगळे बागा दवरतालीं, एकामेकाचे गरजेक पावतालीं, एका मोनाची आनी एका काळजाची आसलीं. तांचे भितर खुशालकाय दिसताली आनी तीं देवाक वाखाणटालीं. तीं लोकांक मानवतालीं आनी देव तांची संख्या वाडयतालो. आतां आमच्या समुदायाक भाग्योत पेद्रू सांगता, खुशाल रावात. तुमी सोम्याक पळोवंक ना, पूण तुमी भावात धरतात. तुमी ताका पळोवंक ना तरी तुमी ताचो मोग करतात. देखून आमच्या भावार्थाचें फळ, आमचें पूर्ण तारण आमकां फावो जातलें म्हूण पेद्रू आस्वासन दिता. आमेन.